ह्या दिसांनी तुम्ही पणजेन गाडी चलयल्या ना जाल्यार चलोवन पळयात। पणजेच्या रस्त्यार गाडयो चलयतना तुमकां ऑफ रोडिंगाक गेल्ल्याचो फील येतलो। पूण एक करात, पणजेच्या रस्त्यार गाडी चलोवपाचे जाले जाल्यार नवी गाडी मात हांगा हाडू नाकात, कारण पणजेचे रस्ते सामकेच पिड्ड्यार जाल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। आयज आमी तुमकां दाखयता पणजेच्या रस्त्याची सामकी बाबत परिस्थिती। बाबत कित्याक जाल्यार पणजेचे रस्ते सध्या फोंडकुलांनी भरल्यात। गचके पडटात, कमरेन दुखता मग आमचे रातभर आमकां न्हिदो गावना। हे पळय हाल जाता आमचे। हो रस्त्याक आतां पाड आनी टॅक्स वाडे जाता ते, मागीर कितें करपाचें आमी? जीव दिवपाचो हांगा? ते सरकारान हें पळोवं नाका? हें पळयनासतना सरकार आपले वचना, तुमी मरा। पडले ते मातशें सारकें करपाक जाय न्हू। आमच्या पट्ट्यांक बिट्ट्यांक खूब त्रास जाता, इतलोच आनी कांय ना। हे आतां पडले जाल्यार म्हयनो सारको कोणूच ताका पळयना, कितें तरी घालूंक जाय न्हू तेतून। ते मेन म्हणल्यार पट्टी मोडले जाल्यार आमी हांगाच उरले। तुमकां आमी दाखयता सध्या रस्त्याची परिस्थिती कितें जाल्या ती। तुमी पळोवंक शकता की सध्या रस्त्यार कशा तरेन फोंडकुलां पडल्यात आनी ह्या फोंडकुलांतल्यान राती उसरां वयतना सुद्दां लोक पडपाक लागल्यात। रस्ते मातशे म्हणजे खणलेले आसता, वयर सकयल जाला, मातशें झाडावता, मातशें उंच रातचे डेंजर वय। काल आमचो एक माणूस बी पडला एक पळय हितून तालिगांव एक भुरगो एक काल, तेका मार लागला, तेका हे लागला। आनी ते रस्ते खड्डे जाला, हे काय कर, हे रस्ते हेच ना ते। रस्तो असो आसूंक जाय, म्हाज्या हाती फुडें असो रस्तो आसपाक जाय, पण हें अशें जावपाक लागला। तुमी ते वटेन गाडयो पळया, गाडयांचे सुद्दां कशे अप एंड डावन जावन लोक त्या फोंडकुलांनी पडून येतात। सरकारा कडेन हेची जाप आसा। पणजेचो आमदार म्हणटा रस्त्याचें काम निकृश्ट दर्जाचें। बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें आसा की रस्त्याचें काम निकृश्ट दर्जाचें, उण्या दर्जाचें। जाल्यार पणजेच्या आमदाराचो चेडो मेयर रोहित मोन्सेरात हो आसा। सो हेचेर कोणाचें लक्ष ना? मेयराचें लक्ष ना, आमदाराचें लक्ष ना, म्हणजे सगळे पणजेकारांनीच जाप दिवपाक जाय। पणजे जी कॅपिटल ऑफ गोवा, पणजे जी स्मार्ट सिटी, मागीर स्मार्ट सिटी हीच काय?